इलेक्शन जाता म्युन्सिपाल्टीचे? कशें आसा, म्युन्सिपाल्टीचें इलेक्शन जावपाकच जाय हाजो दुबावूच ना, पूण म्युन्सिपाल्टीचें इलेक्शन घडटा आसतना ट्रान्सपरंट पद्दतीन आनी जी कायद्यान प्रिस्क्रायब केल्ली आसा त्या पद्दतीन तें जावपाक जाय, ही पयली गजाल. पयली गजाल म्हणजे पयलीं कशें आशिल्लें की म्युन्सिपाल्टीचें इलेक्शन फाटल्या हाजे प्रमाणे वोटर्स म्हणजे वोटराचो लिस्ट वॉज कन्सिडर्ड एज द पॉप्युलेशन. सुप्रीम कोर्टाचो जजमेंट आसा की इट शूड बी पॉप्युलेशन बेस्ड, म्हणून ते वोटर्स पळय आसा ते चेंज करून पॉप्युलेशन करप हो पयली प्राथमीक गरज आशिल्ली जी कालच्या एमेंडमेंटान केल्या. दुसरें आशिल्लें कितें, इलेक्शन कमिशनान एक डिलिमिटेशन करून ड्राफ्ट सर्क्युलेट केल्लो सगळ्या लोकांक ओपन, आनी ताका 8 दीस टायम दिल्लो, 8 दीस काय 2 दीस कितें टायम दिल्लो. आतां डिलिमिटेशन करता आसतना ताजेर रोखडेंच रिएक्शन, ताजेर बोवाळ लोकांचो डिलिमिटेशन सारकें जावना, कोण म्हणटा गव्हर्मेंटान केलां, कोण म्हणटा आमदारांनी केलां, अशें तरेतरेचे स्पेक्युलेशन जावपाक लागलें. सगळ्या म्युन्सिपाल्टींनी बोवाळ जालो. सगळ्या म्युन्सिपाल्टींनी बोवाळ जालो, रिप्रेझेंटेशन. इनफॅक्ट एक कावन्सिलर हायकोर्टान ऑलरेडी पिटिशन फायल केल्लें आसा. आतां हें सगळें लक्षांत घेवन मागीर सरकारान ठरयलें की ताजे खातीर जें कितें करपाक जाय लिगली तें आमी लिगली करचें. फॉर एग्जाम्पल काल जो अमेंडमेंट पास केला तातूंत म्हटलां की इलेक्शन कमिशन वील डू डिलिमिटेशन, हें इलेक्शन कमिशन करतलें आनी रिजर्वेशनूय हें इलेक्शन कमिशन करतलें. पूण हें करतगीर आमी लोकां मुखार ट्रान्सपरंट पद्दतीन तें ओपन दवरतले फॉर ऑब्जेक्शन्स. म्हणजे आतां इलेक्शन कमिशनान म्हटलें की आमी एकदां डिलिमिटेशन केलें की वी वील गिव दॅम मोर टायम. आज केलें आनी 2 दिसांनी हें केलें अशें नाका, लेट इट बी कॅप्ट ओपन. त्या प्रमाणे एक हायकोर्टाचो जजमेंट आसा, जो जजमेंट म्हणटा की रिजर्वेशन शूड बी 8 वीक्स बिफोर. म्हणजे 8 वीक पयलीं तुवें तें, म्हणजे 8 वीक म्हणजे दोन म्हयने तुवें तें रिजर्वेशन डिक्लेअर करतकीर ओपन दवरपाक जाय फॉर लोकांक. वीच गव्हर्मेंट ऑल्सो फिल्स दॅट वी शूड नॉट एवॉयड इम्प्लिमेंटींग हायकोर्ट जजमेंट्स. आनी तें सगळें लक्षांत घेवन काल कॅबिनेटीन म्युन्सिपाल्टीचें हे अमेंडमेंट केल्या इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डिनन्स. इट वील बी इश्यूड विदीन नेक्स्ट 8 to 10 days अशें म्हाका दिसता. ताजे फाटल्यान प्रोसेस परतो सुरवात जातलो, कारण SIR जाल्लें. SIRान वोटर्स पॉप्युलेशन आनी हें कमी जालें. वोटर्स म्हणजे आतां फॉर एग्जाम्पल मडगांव जवळ जवळ 3,500-4 हजार कमी जाले, फातोर्डाय 3,000 सुमार, म्हणजे मडगांव 7-7.5 हजार कमी जाले. वास्को आनी मार्मुगांव म्युन्सिपाल्टी म्हणल्यार 15,000 काय 14,000 कितें कमी जाले. तांचे वाड आमी एक्चुअली पयलीं मडगांव आनी वास्कोक 27 केल्ले. मडगांव 27 जावपा आशिल्लें, वास्कोय 27 जावपा आशिल्लें. तर मडगांव जालें 24 डिलिमिटेशन SIR आनी वास्को जालें 21, 4 कमी जाले. सगळे कडेन तें अशें जालें न्ही. तो टू ब्रिंग दॅट युनिफॉर्मिटी आनी पॉप्युलेशन बेज अशें करून तें आतां काल तें वेवस्थीत करून स्टडी करून गव्हर्मेंटान अमेंडमेंट हाडलें, वीच वील हेल्प एवरीबॉडी अशें म्हाका दिसता ट्रान्सपरंट पद्दतीन करपा खातीर. वार्डाचे हें 3,000 वयल्यान 2,500 थंय बी केला. तें सगळें पॉप्युलेशन आयलें की इट वील बी पॉप्युलेशन बेज. आतां परत आमकां 27 जावपाक प्रॉब्लेम जावपा ना. सगळ्याच म्युन्सिपाल्टींनी वास्कोय 27 जावपाक प्रॉब्लेम ना न्ही. म्हणून ताणें कितें म्हटलां त्या हातूंत भितर की इलेक्शन कमिशन शूड डू द सर्वे आनी जॉग्राफिकली कनेक्ट करून सारकें वार्ड्स करप अशें त्या हातूंत भितर म्हणिल्लें आसा.